आज भारतीय जनता पार्टीचो स्थापना दिवस म्हाका खूब खुशी भोगता की हो प्रोग्राम हांगासर आमच्या पार्टी अध्यक्षान आनी आमच्या आमदारान घडोवन हाडला। सांगपाची गजाल म्हटल्यार कांय दिवसां पयलीं इलेक्शना पयलीं हांव खंय तरी दुसऱ्या पार्टीन प्रवेश केल्लो, पूण हांवें त्या पार्टीचें वर्कींग पळयलें आनी खंय तरी ह्या पार्टीचें वर्कींग पळयलें। पूण पयलीं खंय तरी 10 वर्सां ह्याच पार्टीन आसलो, भारतीय जनता पार्टीन आसलेलो, ज्या पार्टीन आमचो पयलींचो आमदार आसलेलो। पूण वर्कींग पळयल्यार खंय तरी दिसता डेव्हलपमेंट करपा खातीर गोंया आनी आमच्या इंडियेक डेव्हलपमेंट जातलें जाल्यार खंय तरी भारतीय जनता पार्टीच आसतली आनी तें काम चालू आसा। तुमकां पळोवंक दिसता, दोळ्यांनी दिसता की हांगासरल्यान पणजे वचपाक कितलो टायम लागतालो पयलीं आनी आतां कितलो टायम लागता। आनी जुवारी ब्रीज समज कंप्लीट जाल्यार खंय तरी आमी म्हाका दिसता एक 20 मिनटां भितर पणजे पावतले। ही सगळ्यांक आमच्या वास्कोकारांक आनी खंय तरी गोंयभरा लोकांक हांव शुभेच्छा दितां। 42वो स्थापना दिवस 6 एप्रिल 1980 मुंबईत भारतीय जनता पार्टीची स्थापना जाल्ली। त्याच्या अगोदर जनसंघ आसता, जनसंघानंतर भारतीय जनता पार्टी स्थापन जाली आणि आज 42 वर्सां पूर्ण आसता। आमकां आनंद दिसता की जगातली व्हडली पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी आसा। देशान आयज कंटिन्युअस आमी 10 वर्सां सत्ता करता आणि गोंयान तिसरे फाटी जाल्ली आसा। भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आयज 6 एप्रिल ते 14 एप्रिल पूजनीय बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या जयंतीपर्यंत सेवा सप्ताह म्हणून आम्ही ऑर्गनायज केला। आज सगळ्यांनी कार्यकर्त्यांनी घराचे ध्वज लायला। त्याच्यानंतर हेल्थ कॅम्प आसतलो, ब्लड डोनेशन कॅम्प आसतलो, स्वच्छता अभियान आसतलें, महिलांच्या खातीर कार्यक्रम आसतले। ह्या रुपान भारतीय जनता पार्टी 42वो स्थापना दिवस आज हांगासर मनयता आणि खुशेन मनयता, कारण की गोंयान तिसरे फाटी आमचें सरकार आसा, बरें सरकार आसा, कुशल नेतृत्व आसा आणि स्टेबल गव्हर्मेंट आसा। देशान नरेंद्र भाई मोदींचें सरकार आसा। ह्या खातीर सगळ्यांक शुभेच्छा, देव बरें करूं, वंदे मातरम। 42 इयर्स भारतीय जनता पार्टी कंप्लीट जाल्या। वर्ष पद्धती प्रमाणे आम्ही एवरी इयर 6 एप्रिलाक भारतीय जनता पार्टीची स्थापना साजरा करतात। साजरो करतना आमी कितें करतात, हांगा अख्ख्या वास्कोनूच न्हू, गोंयानूच न्हू जाल्यार अख्ख्या देशभरान भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते जे आसा ते आपल्या घराचेर झेंडा लायतात आणि आमी सदांच आमच्या 6 एप्रिलाक हेच्या निमतान स्थापनाच्या निमतान आमी आपल्या घराचेर झेंडा लायतात। खंयसर तरी आयज आमकां जनतेन दाखोवन दिलेलें आसा। आयज जवळ जवळ 2 टर्म जालेले आसा भारतीय जनता पार्टी हांगा सत्तेर येयलेली आसा आणि अख्ख्या गोंयभरान आमकां एक भारतीय जनता पार्टीचे कमळ फुललेले आसा। वास्कोन जाल्यार आमकां आमचे जनतेन तिसरे फावट हॅट्रीक केल्लेली आसा आणि बाब दाजी सरकाराक आमी 3rd टायम वास्कोचो BJP MLA म्हणून इलेक्ट केलेलो आसा। वास्कोन तिसरे फावट BJP कमळ घालेले आसा। एवरी इयर आमी लोकांच्या आमच्या कार्यकर्त्यांच्या घरान फ्लॅग लायतालो। खंयसर तरी आमकां दास नासलेली की पब्लीक जाग्याचेर आमचो भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा लावपाक, पूण आयज अशें जाल्लेलें आसा की लोक आमकां उमेदीन सांगता की तुम्ही पब्लीक जाग्याचेर भारतीय जनता पार्टीचो झेंडा लावपाचो। म्हणून आयज आमी हो कार्यक्रम घडोवन हाडला। पब्लीक जाग्याचेर आमी भारतीय जनता पार्टीचो फ्लॅग हांगा लायलेलो आसा। हांगाच न्हू जाल्यार बायणां लायलेलो आसा, मांगरान लायलेलो आसा, वास्कोन लायलेलो आसा, निवाडे लायलेलो आसा। 42 वर्सां पयलीं स्थापन जाल्ली आनी खंय तरी आज ताजो स्थापना दिवस आमी आज सगळे कार्यकर्ते मनयतात। हांगाच न्ही जाल्यार देशभरान प्रत्येक वॉर्डान, प्रत्येक भागान, प्रत्येक पार्टान आज आमचे कार्यकर्ते आमचे म्हणजे अशें ध्वजारोहण करून खंय तरी प्रत्येक समाजाक एक जागृताय करता की आज भारतीय जनता पार्टी असो एक पक्ष आसा की आज जो म्हणटा की सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास आणि सबका विश्वास हे एक धोरण घेवन फुडें वता। नेशन फर्स्ट ही आयडियोलॉजी घेवन फुडें वता। म्हाका आमी आयकून जाणा जेन्ना आमी भुरगे आशिल्ले आमकां सांगताले गोंयांत जेन्ना हो पक्ष स्थापन जालो नॅशनल लेवलाचेर न्ही, तेन्ना खंय तरी 4 ते 5 कार्यकर्ते आशिल्ले आनी तेच सगळे भोंवताले। तेन्ना कोण पार्टी कडेन येनाशिल्लो, पूण पार्टीचें धोरण, पार्टीची जीद आणि पार्टीचे कार्यकर्त्यांचेर आज खंय तरी भारतीय जनता पार्टी इतली मोठी जाल्या की आज देशभरान भारतीय जनता पार्टीन जॉईन जावपा खातीर लोक आज उत्सूक आसा। हे एकूच कारणां खातीर कित्याक डेव्हलपमेंट जो आज भारतीय जनता पार्टी देशभरान करता ताच्या खातीर, नाल्यार सगळ्यांक घेवन फुडें वचपाचें जें एक तांचें धोरण आसा ताका पळोवन खंय तरी सगळी जनता आज भारतीय जनता पार्टी कडेन आज ओडत आसा। ह्या इलेक्शनान आमी पळयलें की आमकां लोक 18 नाल्यार 15 अशे सीट म्हणटाले, 21 सीट आमचे आयले। सो खंय तरी सगळ्या गोंयकारांचो पसून विश्वास ह्या पार्टीचेर आसा आणि त्या पार्टीक आनी स्ट्रॉंग करपाचें आमचे सगळ्या कार्यकर्त्यांचें काम आसा आणि तें आमी करतले आणि फुडल्या काळान जाता तितलें बरें काम जनते मुखार व्हरून आमी दाखयतले।